म्हजें नांव जावन आसा इस्माईल बेपारी। हांव आमची मस्जिद अक्साचो सेक्रेटरी आनी आमचे हांगा सगळे मेंबर आसा मस्जिदाचे आनी आमचो सरपंच मेर्शेचो सरपंचूय आसा सुशांत बाब। सो आयज आमी एक 2 दीस पयलीं एक मिटींग घेतलेली मस्जिदाची आनी एक आमी रेजोल्युशन घेतला की आमचो मस्जिदाचो पळय सावंड आसा आमी तो प्रेयर कॉल म्हणटा ताका अजान म्हणटा। सो ते अजान दिवपाक लागून आमी 5 फावटी तो दिसाक कॉल करता लोकांक की आयज नमाजाचो टायम जाला, तुमी नमाजाक या म्हण। सो आमचें आतां डिसिजन कितें जाला की आमकां दिसता की आमकां लागून लोकांक त्रास जावंक जायना म्हूण आमी आयज डिसिजन घेतला। 14 तारीख आमची मिटींग जालेली हितून आमच्या मस्जिदान की आमी तो काडचो, कोणाक त्रास करचे न्हू। आनी आमी इतली वर्सां जाली, जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं सगळे आमी एकामेकाक फ्रेंडली रिलेशनान चल्लेले आसा आनी अशेंच आमी फुडेंय चलचे हे हांव लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदता। आनी आमचो पळय लोक आसा खंयसर तरी आमचे मस्जिदो आसा थिंगा लेगून अशें कितें प्रॉब्लम्स जाता जाल्यार आमी बसून हे सॉर्ट आउट करचे आनी बेश्टे आमी एकामेका कडेन झगडून काय करून फायदो ना। ताका लागून आयज आमी हे डिसिजन घेतला की आमी आमचे कमिटीन डिसिजन घेतला। आमकां कोणें येवन सांगूंक ना की कित्याक तुमी अजान दिता, कित्याक तुमी त्रास करता। आनी आमचे जावं मेर्शेचे जावं सांताक्रूजचे जावं हिंगासर कोण रावता पळय कोणेंच केन्नाच आमकां त्रास करूंक ना की तुमी कित्याक सावंड करता आनी कितें करता। पूण आमी आयज म्हटलें आमकां दिसता अशें की लोकांक त्रास जाता सो जावचो न्हू म्हूण आमी डिसिजन घेतला कमिटीन की हे लायफ टायम आमी हो अजान सिस्टम सावंड सिस्टम पळय आसा न्हू लावड स्पिकर अजान दिता तो प्रेयर कॉल ते आमी बंद केला। ऑलरेडी आमी आतां काडपाक लायला आनी दुसरें म्हणटा पळय तो दुसरो आनी आमी एक इनवर्ड केला ही कॉपी पंचायतीक की आमी अंडरटेकिंग दिता म्हूण आनी हेजेर सगळें मेन्शन केलां। आमी मिटींग घेतल्या मस्जिदाची कमिटी रेजोल्युशन पास केला की लायफ टायम आमी प्रेयर सिस्टम पळय आसा न्हू लावड स्पिकराची ती काडली म्हूण आनी सरपंचाच्याय फुड्यान आमी ती दिल्या। सो हांव बेश्टें मातशें धरूंक सोदता। आनी दुसरो पॉयंट काय आसा न्हू आमच्या मस्जिदा खाला मीट शॉप आसा अशरफी बीफ शॉप, जायतीं वर्सां जालीं थिंगासर चलता आनी थिंगासर आमी स्लॉटरींग इलिगल स्लॉटरींग कांयच करिना। म्हणजे थोड्या लोकांक कितें दिसता अजून पासून थिंगासर स्लॉटरींग चलता म्हूण ते लागून आमी हेजेर मेन्शन केला पॉयंट नंबर 2 की 1995 गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट बील पास केल्लें गव्हर्मेंटान की गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ते बांदता म्हूण आनी ते मीट सप्लाय करपाक स्टार्ट करता म्हूण। सो 2005 ते रेडी जाले गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तेन्ना लेगून आमी गोवा मीट पळय आसा न्हू सप्लाय आमी ते कडचे घेता। आमी हांगा कांयच इल्लिगल करूंक ना आनी आमचे खंयसरूय पुलीस स्टेशनाचेरूय गोवा मीट कॉम्प्लेक्स म्हणल्यार आमी इल्लिगल हिंगा स्लॉटरींग केला म्हूण केन्ना कंप्लेनीय ना आनी आयज लेगून कोणें आमकां लोकांनी सांगूंक ना की तुमी हिंगा इल्लिगल करता कितें करता की कोणें आमकां धरलो अशें कांयच ना। पूण हेज्या फुडें आमी अशेंच चलोंक सोदता। म्हळ्यार म्हाजें म्हणणें कितें आसा की लोकांक त्रास जावंक ना। आमचे पळय मुस्लीम भाव पळय आसा न्हू तेंच्यांनी अंडरस्टँड जावपाचें आनी एक बरो एक विचार करून आपणाचें कितें आसा तें डिसायड करून बरे भाशेन हे सॉर्ट आउट करपाचें इतलेंच म्हणणें आसा। म्हाजें नांव सुशांत गोवेकर, हांव सरपंच आसा मेर्शेचो। तेन्ना हो तो इश्यू तुमी आयकला आसतलो आमचो इस्माईल म्हाजो तो फ्रेंड प्लस म्हाजो क्लासमेटूय तो की आमी अशें रावताले आनी हें आतां नाका जाल्लें जाता। आतां तिंगे स्वताहून आतां हें दिलां आनी ते लावड स्पिकर काडटा कित्याक अशें कोणीय आसता भेदी आसता तितून कितें आसता आतां आमचो जो पळय आमचो गोंयकार आसा हिंदू आनी गोंयचो मुस्लीम आनी गोंयचो कॅथलीक हे पळय आसा ते आमचे बरेच अशे कोण ते ईदाक आमी तिंगेर वयताले, ते चवथीक येताले, दिवाळेक वयताले, आमी क्रिस्मसाक एकामेकागेर वयताले। आतां हितून कितें जालां हितून सगळे राजकारणी घुसल्या आनी हितून कितें भायले पळय जो भायलो मुस्लीम आसा जर हांव कर्नाटकाचो म्हणटा तो आनी खंयचोय म्हणटा तो हांगा येवन सेटल जाला तो पाकिस्तान टायल यूज करता म्हणजे ताका हें जाय तशें मुस्लिमूच हें जाय। आमचे येता यूपी येता बिहाराक चलता ते येता हांगा सेटल जाता ते हिंदू येतात तिंका म्हणटा आमी हिंदू मुस्लीम अशें जाय। भायलो कर्नाटकाचो आनी वेरीचो येता ते येता तेजें नांव आतां कितें हें धरता कितें आसा सिकंदर धरता तो येता आनी हांगा फेर्नांडीस जाता फेलिक्स फेर्नांडीस जाता। हे कोणाकूच नाका खंयच्या समाजाक नाका हें तुमचो धर्म तोच धरा तुमी भाटाभाटी करता पळय पळय जो कोण येयलो आतां थंयसून जर मुस्लीम येयलो आनी तो हांगा आपूण कॅथलीक जावन उरता हे खंयच्याच कॅथलिकाक नाका हे डायव्हर्जन नाका आनी तेंची मेंटेलिटी आमकां नाका। आमी हांगा बरे गुण्या गोविंदान रावता आमच्या गोंयांत सगळे एकठांय एका म्हणजे एका घरान वयता कोणाक कचरापणां काय ना
रगत सगळें एकूच. आतां हे आमचो प्रमोद कामत तेजो वड हो तेणे फुडाकार घेतलो हे सगळें करपाक. सो हांवें ताका मातसो हेल्प केलो आनी तसोच म्हाजो बरो फ्रेंड आमचो राहुल टेंडुलकर हो म्हणलो अशें कितें हे इतले वर्सां चलतालें कांय न्हू कारणान तेणें रोखडेच येयले हे घेवन एक आमकां हे दिला तेंच्यांनी स्वताहून दिला. तेंका कोणें प्रेशरायज करूंक ना हे कर ते कर. सो तेंचे बरें विलिंगली तेंच्यांनी सावंड सिस्टम आसान म्हणटा पळय तेका ते काडला. कित्याक हे आनी व्हडलो प्रॉब्लम क्रिएट जावंक जायना म्हणून हांव वालोर म्हणटा. कित्याक तुमी बरें स्टेप घेतला तशेंच हे आनी बाकी कडेन दुसरे कडेन सुद्दां जाता. तेंच्यांनी स्वताहून असो स्टेप घेत जाल्यार बरें जातलें. कित्याक हेजो प्रेशर तेजो प्रेशर ही पार्टी ती पार्टी आमी पळोवची न्हू. आमी कितें परमनंट रावून येवंक नाका. फाल्यां एटॅक येयलो मेलो गेलो. पूण सगळे कितें राजकारणी आपले पोळी भाजूंक सोदता तेन्ना हे तेंची अशी पोळी भाजची न्हू. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचो राहुल टेंडुलकर हेणे इतलो वर्साचो इश्यू हाडलो पळय तो आतां इतलो वर्सां हे जायना जाल्लो. म्हाका दिसता एक दोनूय दीस सांगना दिसता काल की उलयले आनी तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जालें. हांव थँक्यू तेकाय म्हणटा. कित्याक आमकां हे कम्युनिटी रावोंक जाय सगळे रावोंक जाय. मुस्लीम जाय हिंदू जाय कॅथलिकूय जाय. पूण हे भायले पळय येयल्या भायले डायव्हर्जन करता पळय येवन थंयचो मुस्लीम येता आनी हांगा क्रिस्तांव जाता. ते क्रिस्तांवांकूय नाका कोणाकूय थंयच्याच क्रिस्तांवांक नाका. जावं तो भायलो आतां कोण येता थंयचोच मुस्लीम येयलो तो आतां हिंदू जांक खंयच्याच हिंदूक नाका. आपापले धर्म तुमी निभयात सगळे गुन्या गोविंदान रावा. हे आमचें गोंय ही भाटाकाटी करूं नाका. तुमच्या मता खातीर भाटाकाटी करूं नाका. हे इलेक्शन एका दिसाचें पूण आमी हे रावता ते सगळे देवाचे पूत. मुस्लीम कोण घेवन येयला समाज हांगा येवन कोणा पोटाक जल्मलो तो हिंदू जालो तो कॅथलीक जालो किंवा क्रिश्चन जालो अशेंच रावंक जाय. हांव मागता सगळ्यांक अशेंच युनिटीन आमी रावया आमच्या गोंयांत. अशेंच हे आमचें गोंय सगळे एकठांय रावन एकामेका धर्मागेर वयता. सगळे दिवाळेक वयता ईदाक वयता आमच्या क्रिस्मसाक वयता दिवाळेक गणपतीक सगळे वयता. आमी अशेंच आमचें गोंय आमचें अशेंच सांबाळा. हे दुसरे येता आनी उजो लायता हे समाज पाड घालता. हे अशें जावंक उपकारना. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, cool and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे